आणि ते थंड करून एक बॉटलीन भरून दवरपाचें. एक रातीक एक पट्टी नाल्लाची खोबऱ्याची सयता ती बॉक्सान दवरली जाल्यार एक रातीक एक कपली ती काडटा. अशें 8 नाल्यार 12 दीस तांकां घातले जाल्यार आपल्या 3 म्हयन्याचो स्टॉक करून ते दवरता. आं तुमकां साबत घे बोवाळ करिनाका. नाका. मागीर 3 नाल्यार 4 दिसांनी येवन आमकां बॉक्स चॅक करचें पडटा. भितर कुयन आहा ती भायर सरोन गेल्यार आसा एक पळोवपाक जाय. जर कुयन ह्या बॉक्साक ना जाल्यार ते सकयल्यान तांकां ओपन प्लेस आसा पळय भायर सरपाक थंय ते मूस आहा ते भितर रावना भायर सरता. तेन्ना जर ना जाल्यार आमकां दुसऱ्या बॉक्सान 2 तयार जाल्या जाल्यार एक बॉक्सान हे हाडून घालची पडटा ती कुयन. नाजाल्यार ती ताती आळे घालता पळय ते लास्ट हे सोंपता पोळी सोंपता थंय ते आमच्या घरान मातयेचें घर पळय ती धुंवल्ली करता ते टायप तशी करता ती कुयन आसा ती ताती घालता. तो पीस मागीर कट करपाचो आनी मागीर हाडून हेतून दवरपाचो. हे वर्कर जशें आपल्या पिलांक जशें खावपाक दिता तशेंच त्या तांतयांतल्या पिलाकूय बी खावपाक दिता. कुयन तयार ते दिता आनी मागीर कुयन तयार जाता तशी करून. लांब आसता ती लांबट आनी 2 कुयन आसल्यारूय एक ती मारची पडटा नाल्यार दुसऱ्या बॉक्साक घालची पडटा. कित्याक न्यू डिवायड केल्लेल्या बॉक्साक 2 आसले जाल्यार तेंच्या भितर झगडो जाता आनी तेन्ना केन्ना कितें जाता मरता तरी नाजाल्यार भायर सरोन तरी वयता. दोनूय भायर सरोन गेल्या बॉक्साक मागीर हें आनी मागीर हनी जायना म्होंव जायना. आतां हें म्होंव कशें काडप आमच्या कडेन स्मोकर म्हणून बारीक डबो कसो आसा ताका फाटल्यान पंप बसयल्लो आसा आनी फाटल्यान ताका हारसो आहा तो हारसा कित्याक केन्ना तोंडाक भितर मूस चाबलो जाल्यार झप्प करून तें कूस काडपाक एकटें आसता तेन्ना तेतूर सडणाचो कांटो घालपाचो ताका उजो लावपाचो आनी झाकण लावपाचें. तेन्ना मागीर धुंवर जाता. तो स्मोकरान मातसो हांगा हें दिल्या उपरांत ते मूस सगळे सकयल देंवता. आनी हे असल्यो 2 फ्रेमी घेवपाच्यो मूस देंवलेलो हनीन भरलेलो आनी आमच्या रावंड डबो आहा ताका हँडल बसयला ते दोना सायडीन दवरपाचें आनी तें हालोवपाचें. ते कशें रबराचें हें आसा ते पद्दतीन ते डबो आसता रावंड तो मागीर तेतूर हें पोळी आसता तेतूंतले सगळे हनी आसता ते डब्यान देंवता वाऱ्यार आनी हनी काडल्या उपरांत ही पोळी भायर उडोवपाची ना. परतून ही अशी घालपाची 8 दिसांनी ताका परतून म्होंव करतात ते. उडयली जाल्यार हें घर करपाक तांकां परत टायम वयता न्हू. 8 दिसांनी परतून हें करता. तेंची पिलां बी अशी तांकां कांयच त्रास जायना तशीच उरता ती वाऱ्यार सगळें म्होंव देंवता. आनी मागीर आतां तुका डिवायड आतां आनी बॉक्सां हें करूंक जाय वाडोवपाक जाय तुका जाल्यार अशें खाली बॉक्स घेवपाचे अशें फ्रेम घेवपाची आनी अशी जी पयलींची ही आसा कोम आसता कोम म्हटल्यार पयलींचो तयार करूंक जी फ्रेम आमी घातलेली आसता फूल म्होवान भरलेली आनी हेका पळयना भितर तांतयां बी घातलेली आसता ती तशी पोळी घेवपाची आनी ती व्हडली फ्रेम आसा जाल्यार धाकटे फ्रेमीन भरतले जाल्यार हेजी सायजीची घेवपाची माप घेवपाचें सुरयन बाकीची कट करून उडोवपाची आनी न्यू फ्रेम आसता तिका ही पोळी फीट करपाची. फीट केल्या उपरांत ती बॉक्सान दवरपाची आनी दुसऱ्या हेतूर कुयनीचे तांती आसा जाल्यार तेतूर घालपाचें. 4 दिसांनी एकदां येवन चॅक करूंक जाय की तेतूर कुयन तयार जाल्या जावं मूस तयार जाल्या नाजाल्यार पळोवपाक जाय. जर ते दोनूय जाले जाल्यार तुजें बॉक्स जालें आनी जर मूस तयार जाल्या आनी कुयन ती तयार सारकी जावना जाल्यार परतून तांती भितर घालूंक जाय हाडून ते कुयनीचे आसता ते मागीर अशें करून डिवायड करूंक जाता. तुज्या कडेन एक बॉक्स आसल्यार 10 करपाक जाता. आतां हें आमकां म्होंव मार्च एप्रील आनी मे ह्या 3 म्हयन्यांक आमकां म्होंव काडपाक मेळटा 8 दिसांनी. बाकीच्या दिसांक तांकां आमी फक्त पळोवपाचें चॅक करपाचें खावपाक आतां पावसांतल्या दिसांनी खावपाक घालूंक जाय मागीर तांकां घालपाची गरज ना. 3 म्हयने काडूंक मेळटा. हय 3 म्हयने पूण 8 दिसांनी. आमी रानांतले पळय एक वर्सान एक फावट काडटा पूण एका बॉक्साक पाव लिटर आमकां 8 दिसांनी म्होंव दिता आनी 300 थंय 350 रुपया किलो म्होंव आसा लिटर हें एक बॉटल वयता. हय आमी हांगा 350 रुपया पर्यंत विकला. जे बाजारान म्होंव येता तेतूर गॉड मिक्स आसता हें आमचें सारकें प्युअर आमी हांगासले हांगा काडून दिता. ते फक्त 3 म्हयन्यांक खावपाक पोटाक दवरता ते बाकी ती साखर हें जायना ते उदक शिजोवन घालता. मार्च एप्रील मे केन्ना मेळटा ते आतां फक्त हे पावसाचे 3 म्हयने आमी तांकां पोसपाचे मागीर कांय ना. तांकां जितले प्रोडक्ट जितले म्हटल्यार ना जाल्यार ते कितें करता खावपाक ना म्हणून बॉक्सासून भायर सरोन वयता.
मागीर ते बॉक्सातून भायर जर दुसऱ्या जाग्यार रानान गेले आमचे बॉक्स खाली जाल्या न्हू ते उरोंक जाय रावपाक जाय म्हणून ते पळय आमी 8 दीस घातल्यार आपल्याक 2, 3, 4 म्हयने तर स्टॉक करून दवरता जे पोटाक जाय खावपाक कितले ते मोड काडना ते थोडे गेले भायर हांगाच न्ही तेंकां हें करपाक वायट आसता हांगासून